हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली. माझे नाव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक माझ्या चॅनलाचेर, जेचें नाव आसा गोवन क्रिएशन 2.0. सकाळची 10:30 जाल्ली आसा आनी व्लॉग स्टार्ट केलो. म्हटलें काल हांवें फूल डे व्लॉग कांयच शूट करूंक ना. म्हटलें आयज पयलीं स्टार्ट करया, कित्याक मागीर उगडास उरना आनी एकदां स्टार्ट केलो न्हू आनी ऑटोमॅटिकली कंटिन्यू जाता. सो पावस पडटा. ऑक्टोबर एंड जालो, एंड जायत येयलो आनी थोडे दीस उरल्या, पण पावस अजून सोंपना. एक्चुली कोण म्हणटा की नवरात्र जाल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली पावस जो आसा पळय तो स्टॉप जाता. पावस भायर पडटा, पूण म्हाका पळय कितलो घाम येयलो. आत्तां हांवें धूप घातला, पुजा बीन सगळी केल्या. आतां रांगोळी घालूंक ना, कित्याक पावस पडलो न्हू आनी रांगोळी घातली न्हू ती स्प्रेड जाता पावसाच्या उदकान आनी तेजेर मागीर निसरून जाता. आनी बाय आसा न्हू ते 10 फावटी वयर सकयल नासता. सो हांवें रांगोळी घालूंक ना. आनी सकाळीं करपाचें आसलें एक्चुली. हांव छोले फ्रीज ओपन करून पळयता जाल्यार टमाटा ना. सो केलो हांवें चण्याचो रोस आनी आतां थोड्यो चपाती भाजपाच्यो उरल्या. चला कंटिन्यू करया. सो हो पळया, आत्तां हांवें धूप घातिल्लो. कितली फ्लावर्स मेळ्ळी आनी आमचें बील आसा. फर्स्ट टायम आमकां कमी बील येयला, 800 रुपीज. एक्चुली रोसा वांगडा चपाती न्हू हांव आतां पुरी करता. राहुला खातीर हांवें राहुलान आयज खूब दिसांनी टिफीन येयलें. एक्चुली तेणें कालूच व्हरता म्हणून सांगिल्लें, पूण म्हाका लेट जाली उठपाक. ओके, आनी आतां हांव पुरयो करता म्हाका आनी गौतमाक आनी बाय खातीर. बाय दोनूच खातलें आनी म्हाका आनी तेका हांव चड करिना तेलाचें म्हणून चार कित्याक दिवाळेक न्हू सगळीं जाणां पोस्ट घालतालीं पुरी बीन अशें म्हणून. सो पळोवन अशें दिसलें की पुरी करपाचें म्हणून. सो कमी क्वॉन्टिटीन करतलें, कित्याक ऑयली न्हू तें. आनी हालीं शंकरपाळ्यो बीन सगळें भाजून तेलाचें तोंड म्हजें अशें सुजलेल्या भशेन कशें दिसता, खूब ऑयली अशें दिसता म्हाका. सो थोड्योश्यो पुरयो करता आनी काबुली चण्यांचो रोस केला आनी चाव घेता. गौतम पळयता आतां कितल्यांक कामाक वयतलो. तो काल सारको तेंची पार्टी आसली नरकासुराची. सो तो काल लेट येयला, अरावंड 2 o'clock 3 o'clock असो कितें येयला तो घरा. सो मे बी तो हाफ डे आयज वयतलो कामाक, म्हणजे सेकेंड हाफाक. एक्चुली म्हाका म्हापशाय वयपाक जाय आसलें, खूब कामां आसा बारीक, पूण तेका टायम ना. आतां पळयता तो आयज समज बेगीन येयलो जाल्यार मागीर आमी सांजची म्हापशा वयतलीं. आतां पुरयो बेगीन करून घेता, मातशें बसता, कित्याक जाणा पुजा बीन केली न्हू आनी न्हालें गरम उदीक. सो मातशें स्वेटींग अशें जाता. सो गरम तेला कडेन गेल्या उपरांत परत मागीर असो घाम बीन येतलो न्हू. सो मातशें बसता 5-10 मिनटां, व्हिडिओ बीन अपलोड करता. आयजो जो अपलोड करपाचो आसा तो. आनी मागीर पुरयो भाजता, मागीर चाव करता आनी मागीर सोमतें परत रोस केल्लो आसा न्हू. सो आतां फकत म्हाका शीत आनी हें करपाक जाय, तोंडाक कितें करपाक जाय. भाजी करचें ना, पळयता कितें फ्राय करता, मिन्स रवा फ्राय, आनी तेका दिता जेवण आनी तेका मागीर वचून एक कामाक. बटाट खायना तो, सो पळयता कितें आसा तें आनी अकॉर्डिंगली करता. मागीर सुशेगाद बसून उलयता, 2-3 गोश्टी तुमच्या वांगडा शेअर करपाक जाय. सो त्यो मागीर बसून मागीर तुमच्या वांगडा सुशेगाद शेअर करता. आयज न्हू आसा थर्सडे आनी म्हाका न्हू कितलीं फुलां गावल्या आयज आमच्या गार्डनान. गोकर्ण हें वर्ड मराठी, सो कोंकणीन ह्या फुलांक कितें म्हणटा गायज, तुमकां खबर आसा जाल्यार म्हाका कमेंट करा. आनी गोकर्णा इन मराठी आनी कोंकणी म्हणटा तेवूय जाल्यार म्हाका सांगा. सो आयज थर्सडे आनी आमची नेबर जी आसा पळय ती सकाळ फुडें गेल्ली स्वामीच्या मठान. 6:30 सुमार काकड आरती जाता. सो देवूळ ओपन करताले पळय तेन्ना तिचे कडेन धाकटुलोसो क्लिप आसा स्वामीचो, तो तुमच्या वांगडा शेअर करता. आवय इतलें बरें दिसता पळोवपाक जेन्ना स्वामीक न्हेसयता आनी ओपन करता तेचे जे कर्टन्स आसता ते आंगाचे कांटे शिरशिरता म्हणटा पळय तशें जाता आनी इतलें बरें दिसता स्वामीची मुर्ती पळोवपाक. सो तुमी पळया आनी तुमी स्वामीचें जें दर्शन आसा तें घेया. आमी खूब दीस जाले स्वामीच्या देवळान वचत ना. थर्सडे आमी वचना कित्याक खूब क्रावड आसता. बाय मागीर क्रावडान अशें लायक मस्ती करता बीन, सो आमकां आवडना तें. सो आमी मदल्या दिसांनी केन्नाय वयतालीं, पूण हालीं टायमूच गावूंक ना. पळयता आयज नाल्यार फाल्यां आमी कशी करून, आयज वयची ना पूण फाल्यां तरी ट्राय करता कशी करून वयपाक. सो आतां हांव तुमकां शेअर करता बायक दिवाळेक कितें गिफ्ट गावला पळय तें. तो फर्स्ट गिफ्ट आतां हांव तुमकां दाखयता. एक्चुली हे गिफ्ट दिवाळे पयलीं येयलेलें, दिवाळे दिसा तेका घातलें, लक्ष्मी पुजन दिसा बी तेका घातलें. सो तुमी पयलां आसतलें, पण तुमकां प्रॉपरली दाखोवंक ना. सो आतां हांव तुमकां दाखयता, चला पळोवया.
तर हे असं लायराचे पहिले गिफ्ट तुमकां दाखोवपाक विसरलेले. दिवाळे पयलीं येयल्ले आनी दिवाळेक ऑलरेडी घातले बीन. ताका अशी बरी प्रिंट आसा, पळोवपाक शकता तुमी. बरी अशी प्रिंट आसा आनी हांगासर न्हू बटन आसा आनी एक न्हू एक्स्ट्रा बटनूय दिला की तुटलो बीन जाल्यार घालूं शकता. आनी हे पळय हे ब्रँडाचे आसा 2 to 3 years. आनी हांगर बीन सेम जे हातीक बॉर्डर आसा तीच हांगर अशी बॉर्डर आसा आनी तेचेर ही पॅन्ट आसा आनी पॅन्टीक अशें फ्रील लायला आनी सेम दुपट्टाकूय अशें फ्रील बरें लायला. आनी हो तेचो लायफांतलो फर्स्ट चुडीदार, फूल चुडीदार सेट. पयलीं आसला ताका फकत टॉप आनी पॅन्ट आहली, पण चुडीदार सेट हो तेचो फर्स्ट आसा. सो आतां हांव तुमकां नेक्स्ट गिफ्ट दाखयता जे म्हाज्या फ्रेंडान दिलेले. तो म्हाजो न्हू एक्चुली क्लासमेट म्हणजे कशें म्हणजे कॉलेजीन आमी हायर सेकंडरीन वांगडा शिकतालीं दोगांय जाणां. म्हणजे तो दुसरे क्लासीन पूण आमी ताका अशी वळखताले हांव ताका. मागीर तो म्हाजो कलीग जालो कामाचेर आनी एका जाग्यार आमी दोगांयनी वांगडा मेळोन ऑलमोस्ट 4 years काम केलें. आनी तो अकाउंट्सान आहलो आनी हांव रेजर्वेशनान आहलें. सो आमचे एवरीडे कॉन्टेक्ट अशें जाताले. फोनाचेर आमी कंटिन्युअसली अशी उलयतालीं म्हणजे कामा वयल्या फोनाचेर पेमेंट कन्फर्मेशना खातीर बी. आनी झगडटालीं बीन आनी झगडून एकूय जातालीं. कामाचेर आसतातूच न्हू, सो मेजर अशी झगडी न्हू म्हणजे बेश्टी अशी नॉर्मल अशी जाताली. सो मागीर आफ्टर हांवें मागीर काम सोडलें न्हू, सो मागीर ब्रेक जालो. आनी गूड गजाल म्हणजे ती तेची वायफ प्रेग्नंट आनी हांव बीन वांगडाच अशें तेच एका टायमार जालें. सो तेचें चेडूं आनी म्हाजें चेडूं अशें वांगडचें कशें. ते 1 म्हयनो 15 मार्च असो बड्डे तेच्या चेडवाचो आनी म्हाज्या बायचो बड्डे 25 एप्रील. सो अशी वांगडा अशी. सो तुमकां दाखयता तेचे बाय. आनी ते येतलो म्हणजे कितें जालें कोइन्सिडंस की हांवें ते लड्डू केल्ले न्हू, सो ताका तेणें ते पयल्यान म्हाजे कडेन ऑर्डर केल्ले. तेच्या खातीर हांवें फर्स्ट टायम जेगरी लड्डू जे आहले पळय ते केल्ले. सो कशी टेस्ट जाली बीन ते कांय खबर ना, पूण तेणी रिव्यू दिला सो तो तुमच्या वांगडा शेअर करता. आनी मागीर म्हाजे बाय आनी तेच्या बायन दोगांयनी वांगडा फोटो काडला, तो बी तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो आनी खूब वर्सांनी आमी मेवळी. मागीर तेणें बायक खातीर गिफ्ट हाडलेलें सो ते तुमकां दाखयता. चला पळोवया. सो ते सेकंड गिफ्ट आसा. बेल्ट बीन आसा आनी ताका पॉकेट्स आनी हालीं त्या पॉकेट्साचेच घालपाक सोदता. सो हे आसा आनी हातीक बीन अशें बरें हे आसा. पूण म्हाज्या हिशोबान न्हू हे लायराक एट प्रेझेंट जावचें ना, कित्याक सायजीन ते खूब व्हडले आसा कम्पेर्ड टू हर अदर क्लोथ्स. मे बी ही शॉर्ट्स जावं शकता आतां कित्याक ताका बेल्ट आसा न्हू. पूण टुगेदर घातलेले जाल्यार तो सेट न्हू, सो टुगेदर घालपाचो तो. आनी मोस्टली तो ताका नेक्स्ट इयर जातलो. सो तो घरा येतलो न्हू आनी ताका मोदक खूब आवडटा, उकडीचे मोदक. सो तेच्या खातीर हांवें मोदक केल्लेले आनी कांय शूट बीन करूं ना कित्याक मागीर म्हाका काम आशिल्लें. सो तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें न्हू ऑर्डर बीन आसली आनी म्हाका मागीर दिवाळीचें प्रेपरेशन बीन करपाक जाय आसलें. कांय शूट बीन करूंक ना. मागीर नेक्स्ट टायम केन्ना मेळटली तेन्ना डेफिनेटली शूट करतलें आनी तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. सो आयच्या व्हिडिओ गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. म्हजें नांव अंकिता. वेलकम करता तुमकां सगळ्यांक गोवन क्रिएशन 2.0चे. सो आतां रेडी जाल्ले आसा आनी टायम जाल्लो आसा 10:30. 11:30 आमकां पावूंक जाय. मातशें पणजे काम आसा, कसलें काम बीन तें मागीर सुशेगाद तुमकां सांगता. आतां सांगिना एकदां काम जावनी आनी बायक व्हरना, 2 व्हिलरीन वयता कित्याक पावस येता म्हणून. आनी सगळें घरातलें काम बीन केलें. हांवें बेगीन बेगीन चाव घेतली. गोठमान चाव बी घेवंक ना कित्याक ताका येवन मागीर कामाक वयपाक जाय. एक्चुली आमकां 11:30 पावूंक जाय आसलें आनी वाटेक पळय कितलो पावस आनी 11:30 आमकां हांगासरूच जाल्लो. ऑन टॉप गौतमाक मागीर भायल्या भायर कामाक वचपाक जाय. येतना मागीर बायक कांय वाटेक शूट करूना. येतना मागीर बायक बास्किन रॉबिन्सनचे आयस्क्रीम हाडली कित्याक ते रावले न्हू इतलो वगत. सो दाखयता तुमकां. मागीर इवनिंग न्हू गायज आमी कालिकेच्या देवळान आनी स्वामी समर्थाच्या देवळान गेली कित्याक खूब दीस जाले बाय या करताले.
राहणार देवळाच्या स्टेप्सांचेर पावलेच आनी आरती स्टार्ट जाली स्वामी समर्था कडेन आनी हे खूब दीस जाले स्वामीकडे या अशें करताले. सो दिसतो आमी पावली, आमकां आरती बीन गावली, सगळें बरें जालें. मागीर आरती उपरांत प्रसाद बी घेतल्यो आनी हांच्या हातीक धरले आनी हांव चलून नंतर भायर येवपाक. ओके, हेणी म्हाजो हात सोडला आनी ते एक कासुले कशें आसता ना, ते कसो हात लायता आनी आपूण पांय पडटा. म्हाज्या आंग सारकें शिरशिले, इतले धाकटे आसा आनी ताका खबर आसा की पाव करपाक जाय बी म्हणून करप. आनी हांव इतल्या व्हडले आसून इतलें आमी अटेन्शन दिना न्हू, आनी ते इतले स्मॉल आसून ते हें करता. सो खूब बरें दिसलें आनी देवळान बीन वचून खूब बरें दिसलें. आरती बीन गावल्यो, खूब बरें दिसलें अशें. आनी आयज तांचो 9 तारखेर तांचो प्रोग्राम आसा आनी स्वामीची पालखी आतां सगळ्या गांवांनी भोंवतली. सो तुमकां जायरात बी हांवें शेअर केला, सो तुमी स्क्रीनशॉट काडून तुमी वाचूंक शकता. आनी आयच्या व्हिडिओ खातीर इतलेंच. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.